पवित्र येवकरिस्त जेवणाचो संभ्रम. आमकां भूक लागतना आमी जेवता, तान लागतना पिवन पियेता. जेवण आमची तान आनी भूक थांबयता आनी आमच्या कुडीक पोशण दिता. जेवण मोगासो आनी एकवटाचो घुर्त. सांगाता बसून जेवचे म्हळ्यार जेवची मोगान जियेतात म्हूण अर्थ. देखून आमच्या घरा फेस्त संभ्रम आनी असली कार्य जाताना आमी आमच्या मोगाच्यांक आपोवन जेवण करता. येवकरिस्त एक जेवण. जेजून आपल्या शिसा सांगाता निमाणे जेवण केलें आनी ते ताच्या उगडासा करूंक आज्ञा दिली. देखून एक कुटाम जावन आमी हे जेवण संभ्रमता आनी ताच्या मरणा जिवंतपणाचो उगडास काडून एक दीस ताचे संगी सर्गींचे जेवण सेवंक आशेता. जेजूच्या निमाण्या जेवणाच्या संभ्रमाक येवकरिस्त म्हणटा. देखून ह्या जेवणाच्या संभ्रमाक येताना आमी संतोषान येवचें आनी तातूंत क्रियात्मक रितीर वांटो घेवन जेजूतय आमचो मोग आनी एकवट परगटचो. क्रिस्त प्रसाद आमच्या हातांत घेवंक आसा, देखून आमचे हात नितळ दवरचे. क्रिस्त प्रसाद स्वीकार करूंक शिस्तेन वेचें. ह्या जाग क्रिस्त प्रसाद आमकां वांटतना क्रिस्ताची कूड म्हणटा ताका जाप जावन आमेन म्हणचें आनी आमच्या दोनी हातांनी भक्तीन क्रिस्त प्रसाद स्वीकार कर. उपरांत तो समसो. क्रिस्त प्रसाद सेवल्या नंतर परत जाग्याक येवन काळजांत आयिल्ल्या जेजूक मावनपणी अर्गां दिवची.